नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दाळ भडकपाचे प्रकरणात नवो खुलासो खरेदीक अर्थ खात्याची हरकत मात फायनान्स अप्रुवला आदींच खरेदी अर्दी खरेदी केल्ल्यान अर्धे नुकसाण 800 टन कुसपाची खासा रिपोर्ट। शापोरा न्हयतरें काडून ईसी एनआयओन मांडवी जुवारीचोय दिलो रिपोर्ट। मायन संचालक म्हणटा ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनलांक पावटो सप्तक भरांत नेम अटी अधिसूची। फायनान्सा कडेन खंयच्याच खात्याची मोठी बिलां पेंडिंग ना। मुख्यमंत्र्यान बिलां येणावळ केंद्राचे स्किमीचो घेतलो रिव्ह्यू। 3 म्हयने भितर 400 कोटींची बिलां फारीक करपाचो प्लान। स्मार्ट सिटीची चडशीं कामां जून जुलय मेरेन सोंपूंक जाय। सरकाराची डेडलायन। महापौर म्हणटा 10-15 वर्सां रस्ते खणपाची गरज पडची ना। ट्रॅफिक मॅनेजमेंट मात सारकें ना। सेंट जासिंत जुंव्यार अपघात। खुर्साक मारून मोटारीन स्कुटरीक मोखली। चिखलेची 40 वर्सांची रीना गोन्साल्वीस गेली। फाटल्यान बशिल्लो चलो जखमी जालो जीएमसी। सावंत सरकारान म्हादय कर्नाटकाक काडली विकूंक। गोंयकार तशें जावंक दिवचे ना। पोन्ने गोंयचे फेस्ता उपरांत समिती नेमून फुडलें पावल। विजयाचें आमची म्हादय मिशन साश्टीत। दोन 2013 नायजेरियानाक उडोवपाचे केशी 14 जाणांक म्हापसा कोर्टान सोडले। खुनाचे केशींतूय आरोप एकाच वेळार 2 सुवातांचेर कशे आसतले काय म्हूण आर्ग्युमेंट तितल्यार सुटले। पणजे ताळगांव वांबोळे आनी म्हापशां ओडीपी नोटिफाय। ड्राफ्ट प्लानाचे तयारे खातीर उक्तो। बेगीनूच सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर लोकां मुखार म्हणटा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे। गोंयच्या तारवटेची पेन्शन वेलफेअर स्कीम परमनंट करची। 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन नाका। बीजेपीच्या सावयोच्या मागणे उपरांत विजयान मागणी उखल्ली। सरकाराचेर फार। सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन आयोगान करूंक येवकार। मात सिलेक्शन 100% कंप्युटरायज्ड करचें। मनीस नाका। मनीस आसा थंय फावोर भ्रष्टाचार। दोतोराचो सल्लो। विनिंग मोमेंटम राखूंक एफसी गोवा इत्सूक। फाल्यां बेंगळुरू एफसी आड फातोड्डे गेम। कोच म्हणटा बेंगळुरू आड मॅच टफ। एफसी गोवा जिखूंकूच खेळटा। बंगळुरू हरोवंक बरो खेळ करतले। कोविडाच्या वरिश्ठांत दाळ भड्डुपाच्या प्रकरणात नवो खुलासो। दाळ खरेदीक अर्थ खात्याची हरकत आशिल्ली। मात तांचे कडेन प्रस्ताव येवचे आदींच ऑर्डर दिल्ल्यान पयशे मंजूर करचे पडले। प्रस्तावा प्रमाण 800 मेट्रीक टन दाळ घेवपाचे। मात आदीं 400 मेट्रीक टन घेवन गरज पडल्यार आनीक घेवपाचें थारिल्ल्यान मोठें लुकसाण टळ्ळें। ना जाल्यार 6.5 लाख किल दाळ भड्डुपाची। 5 कोटी वयर फटको बसपाचो। कोविडाच्या अरिश्टांत एपीएल रेशन कार्डवाल्यांक दिवंक सरकारान 408 मेट्रीक टन तूर दाळ घेतिल्ली। तातूंतली 242 टन दाळ भड्डेली आनी सरकाराक 2 कोटीचो फटको बसलो। खरें म्हणल्यार तूर दाळ घेवपाच्या प्रस्तावाक अर्थ खात्याची हरकत आशिल्ली। प्रुडंटाच्या हाताक डॉक्युमेंट लागल्यात। तातूंत गजाली स्पश्ट। सरकारान एपीएल रेशन कार्डवाल्यांक दिवंक 800 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवपाचें थारायलें। पैशां खातीर अर्थ खात्या कडेन प्रस्ताव आयिल्लो तेन्ना खात्यान हरकत घेतिल्ली। एपीएलाक लागपी तूर दाळ खरेदी बागायतदार, बार्देस बाजार आनी मार्केटिंग फेडरेशनांतल्यान जाता म्हूण अर्थ खात्यान फायलींत नोंद केला। म्हालाचो उणाव आसल्यारूच सरकार मदीं पडटा म्हूण अर्थ खात्याचें नोटींग।
तूर दाळ खरेदीचो विशय मार्केटार सोडप योग्य म्हूण अर्थ खात्याचो फायलीचेर शेरो आसा. मात हे आदींच तूर दाळीची ऑर्डर घाल्या म्हूण नागरी पुरवण सचिवान ताचेर शेरो मारलो. ताचेर ऑर्डर दिले आसत जाल्यार अर्थ खातें मान्यताय दिता म्हूण फायल पास जाली. नागरी पुरवण खात्यान 408 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवन 242 टन म्हणल्यार 2,42,000 किल तूर दाळ भड्डेवन कुसयली. सरकाराक 2 कोटीचो फटको. मात अजाप म्हणल्यार सरकारान खरी फायल पास केल्ली ती 800 मेट्रीक टन तूर दाळ घेवंक. पयशे एडवान्स दिवपाची सिस्टम आशिल्ल्यान पयलीं 408 मेट्रीक टनूच घेवया म्हूण सरकारान थारायलें. ना जाल्यार 242 मेट्रीक टनाच्या जाग्यार 642 मेट्रीक टन म्हणल्यार 6,42,000 किल तूर दाळ भड्डोवपाची आनी लुकसाणीचो आंकडो 5 कोटी वयर पावपाचो. नागरी पुरवण खात्यान पयलीं नाफेडा कडेन 408 मेट्रीक टन तूर दाळी खातीर ऑर्डर घाली आनी उपरांत फायल पयशाच्या अप्रुवलाक अर्थ खात्याक आयली. पयली ऑर्डर दिवंक नाशिल्ली जाल्यार नागरी पुरवण खातें इतल्या मोठ्या प्रमाणार तूर दाळ घेवंक पावचेंच नाशिल्लें. आदी ऑर्डर मागीर अप्रुवलाचें काण कोणाचें? प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. शापोरा रेंव काडूंक इसी क्लियर. मायन्स संचालक शानबाग प्रुडंटा कडेन उलयलो. मांडवी जुवारीचोय एनआयओन रिपोर्ट दिला. लोकांच्यो सुचोवण्यो हरकतींक रिपोर्ट वेबसायटीर. एनआयओन रिपोर्ट केल्ल्या 7 झोनांतले 4 इसी. ट्रेडिशनल आनी नॉन ट्रेडिशनल दोगांकय बावटो. माखना सक्शन पंप मात वापरूंक मेळचे ना. सप्तक भरांत नेम अटी नोटिफाय जातल्यो. परवाने ऑनलायन. It is not only for traditional, other traditional as well as freshers, non-traditional. दोगांकय दितले आमी, but it is only using manual method. कोणाकच सक्शन पंप आनी कितें मशिनरी घालून काडूंक शकना ते. आनी कितें ट्रेडिशनल बी तितले लोक आसचे ना म्हणून सांगून दोगांकय चान्स दिला. 70% अशें कितें तरी आतां आमी ट्रेडिशनल आणि 30% नॉन ट्रेडिशनल म्हणून आमी ते ठरयलें. पंप यूज करू शकता थंय. पंप कोणूय यूज करू शकना. इसी इज ओनली फॉर मॅन्युअल मेथड. नो पंप कॅन बी यूज. हे फावटी आमी ऑफलायन फिजिकल एप्लिकेशन घेवचें ना. एवरी सिस्टम विल बी ऑनलायन, रायट फ्रॉम एप्लिकेशन टू पेमेंट टू गिविंग परमीट. मांडवी आनी जुवारीचो एनआयए रिपोर्ट आयला. वेबसायटीर घाला. लोकांच्यो हरकती सुचोवण्यांक म्हयन्याचो प्राझ आसा. इन एडिशन आमकां एनआयओचे रिपोर्ट, मांडवी आनी जुवारीचे रिपोर्ट आयला आसा. द कन्सल्टेशन प्रोसेस 1 मंथ. ते पब्लिकाचे कितें कमेंट्स आनी सजेशन येतात ते घेवन आमी ते रिपोर्ट काडून स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ते ऑथॉरिटी आसा तांकां आमी सबमीट करतले. मागीर ते इसीक एप्लाय करतले. इसी एप्लाय केले मागीर सेम प्रोसेस कितें आमी चालू करपाचें मांडवी आनी जुवारीन बी करतले. तशेंच आनी बी रिपोर्ट चालू आसा तांचे आनी दुसरे रिवराचे. तशे रिपोर्ट येता आमी सेम प्रोसेस कंप्लीट. सगळे रिवर कंप्लीट म्हणजे जे पयलींचे स्पॉट्स कवर जावपाक कितलो टायम आसपाक शकता? पळोवपाक जे एनआयओ काम चालू आसा एनआयओ करतले. पब्लीक कन्सल्टेशन जालें मागीर इसी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फायनान्सा कडेन सध्या खंयच्याच खात्याची मोठी बिलां पेंडींग ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात. ताणें फायनान्स आनी बाकीच्या खात्यांची बसका घेवन पेंडींग बिलां, येणावळ आनी केंद्राच्या स्किमीचो रिव्ह्यू घेतलो. RXIL डिस्काउंटींग सिस्टमी वरवीं सुमार 400 कोटींची बिलां फुडले 3 म्हयने भितर फारीक करतले म्हणून कळटा. आयच्या डेटीन जर पळयत जाल्यार आमचे कडेन कोणाचीच बिलां जी आहा पळय मेजर बिलां कांयच पेंडींग ना. हार्डली म्हणजे एका म्हयन्याच्या वयर कोणाचीच पेंडींग बिलां खंयच्याच डिपार्टमेंटाची आमच्या कडेन दवरलेली ना. थर्ड थिंग विथ द कॉर्पोरेशन हांवें आतां कॉर्पोरेशनचो रिव्ह्यू घेवपाक फायनान्स सेक्रेटरी कॉर्पोरेशनचो रिव्ह्यू घेवपाक लायला आनी ते कंप्लीट करपाक लायला. आनी खास करून सांगपाक खूब खोस भोगता PFMS पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हाजे कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजे प्रत्येक स्टेटीचे कॉर्डिनेशन म्हणजे पर्संटेजीन आपले डावटेलिंग ऑफ द स्कीम आसता पळय त्याच पद्दतीन आमी 100% इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसा. ते 100% इन लायन असल्या उपरांत आमचो जो फंड्स एलोकेशन 306 crores ऑफ रुपीज आमकां मेळपाचें आसलें तितूंतले 200 crores ऑफ रुपीज मेळ्ळे. उरलेले 106 कोटी रुपया आमकां डिसेंबर पर्यंत मेळटले. वी आर ओनली द स्टेट जाणी 100% आपले इन लायन वीथ द PFMS सिस्टमाचेर 100% आमी कंप्लीट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमी खातीर आमी कंप्लीट केले. त्या खातीर उरलेले आमचे 106 कोटी आमकां डिसेंबर पर्यंत मेळटले. सरकारान खंय केंद्राक 46 प्रकल्पांचे प्रस्ताव धाडिल्ले.
तातूंतले 18 पास जावन केंद्राचो फंड खंय पावला. बजेट आशिल्लें इट इज ऑलमोस्ट 56 प्रोजेक्ट्स आमी टार्गेट केल्ले, भितरले 46 प्रोजेक्ट धाडपाक शकले. 18 प्रोजेक्टाचे पयशे आयले, 14 रिजेक्टेड जाल्ले. ते परत एकदां आमी डिटेलान परत धाडून दिता. ते एके वाटेंतल्यान आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आमचे वेगवेगळ्या कन्सल्टंटांच्या थ्रू ते इवेल्युएट करीत आसा. नेक्स्ट आमी रिविजन ऑफ द स्किम्स सुद्दां नाबार्ड परत आसा तशें सिडबी हांच्या कडल्यान करीत आसा. लोन सगळे रिवायज करीत आसा. ते तितूंतल्यान सिस्टम ती चालू दवरल्या ते जागे 6 म्हयने खरें म्हटल्यार लोनूच घेवंक ना आमी. इट इज एक 100 कोटी कितें मदीं ते मदीं फक्त कशें आतां फुडें परत ताण पडूं नाका म्हणून आमी 100 कोटी घेत आसा. कारण ऑलमोस्ट आमकां ह्या 4 म्हयन्यांक म्हणजे जे आमी प्लॅन केल्ले तें लोन खरें म्हटल्यार घेवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटीची चडशीं कामां जून जुलय मेरेन सोंपूंक जाय म्हूण सरकाराची डेडलायन पणजेच्या महापौर प्रुडंटा कडेन उलयला. फाटलीं 30-40 वर्सां ड्रेनेज सिस्टमीक हात लायिल्लो ना, तेवूय जाग्यार घालता. फुडलीं 10-15 वर्सां रस्ते खणपाची गरज खंय पडची ना, पायपां लिकेज जावची ना, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचें काम मात जाय तशें जायना म्हणून रोहीत उलयला. Most of the work will be done say around June, July. That is the deadline that everyone has been given. We understand the inconvenience that has been caused to a lot of people, so we'd like to apologize for that also. But now a lot of the work that is being done is absolutely necessary. For example, now a lot of the pavements will be done. We are setting up proper utility drains so roads will not have to be broken. The drainage system is to be revamped because it has not been done for the past 30-40 years. So all of these things have to be done. So now everyone has noticed like leakages in the pipes, leakages in fluids that happen very regularly. So now all of the works that are happening now is to address all of these issues that are happening. For the next 15-20 years, people will have nothing to worry about. So we have had various meetings with the traffic department also, and we have asked for their cooperation. They have said that they would lend it to us. We realize also that they have not been doing the job to the best of their abilities also, but we will take up the issues with traffic as and when it is. बाटल्यान रोड आसा पळय न्ही तो एवरी इयर फुटता सिवरेजा खातीर तें परमनंट सोल्युशन कितें गावपाना. So now see all of the smart city work now, especially the sewage department, whatever work has been, all the roads that have been damaged now, they have already taken their estimate for all of those roads to be repaved. So now Division 2 has been given that work order. The moment the sewage work is over, all of the roads will be reinstated. सेंट जासिंत जुंव्यार मोटार आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट जावन स्कुटर चलोवपी चिखलेची 40 वर्सांची रिना गोन्साल्वीस आगताक सोंपली. फाटल्यान बशिल्लो चलो इंजर्ड जाला, ताका जीएमसींत व्हेला. रिना जासिंता सावन चिखले वताली. खुर्सा कडेन पावतनाच फुडल्यान येवपी मोटारीन आपली सायड सोडून रस्त्याचे दुसरे वटेन खुर्साक घासून तिचे स्कुटरीक धप्को दिलो. पुलिसांनी मोटारवाल्याक धरला. माल्टे म्हाका खबर गाडी न्ही आयली आवय म्हणटे इतलें हांवें हय चेडा आहा तेका तो मातशें तेका हें तो व्हडलो आसलो माल लागलो तेका कोणा येता आनी मातशें पांय बी पुण्या उठो दवरा म्हाजी कितें घालून तेका वयलो थंय जाल्यार ती खंय पयली गाडी पोंदा आहलो खंय गाडी पोंदा आहलोली. सो गाडी पोंदा आहलो ती तेंच्यान उबाली खंय थिंगा कोण लोक पावलो तेंच्यान उबाली खंय आनी गाडी हाडल्या काय ती भायर काडून पडलो आनी मागीर ती थिंगा आहलोली. खंय रावता बाय ती चिकाली पंचायती हाडल्या. खंय गेलेली तुमी ती MASाक तो तुगे कजन आहा न्हू तेका पळय ती ती आहलो चोय तेगे घोवागे भावागे चेडे हाडपाक गेलो MASा. सो ती एवरी टायम येताली एस्को तेका हाडपाक फोन मारता ती हाडपा वयताली आनी ती सदां एस्को वयताय नशी. सो ती MASा म्हणटा तेका हाडपाक गेली. जी वास्कोच्यान चिखलेच्यान सेंट जेसिंटो सायडीन वताली आनी वन ज्युपिटर जी सेंट जेसिंटोच्यान चिखले सायडीन वताली. त्या ज्युपिटराचेर एक लेडी आशिल्ली आनी एक भुरगो आशिल्लो. सो ती ऑन द रायट शी वॉज ऑन द रायट सायड आनी अर्टिगा जी आसा आनी चिखलेच्यान सेंट जेसिंटो ती रॉंग सायडीन आनी अर्टिगा गेव अ डॅश टू द ज्युपिटर into which the lady and the boy who was with the said lady sustained some injuries. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. प्रमोद सावंत सरकार म्हादय कर्नाटकाक विकूंक फुडें सरला, मात गोंयकार तशें जावंक दिवचे ना.
पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकाराक घेऊन आमदार विजयाची फातोड्ड्या आमची म्हादय मोहीम. पोन्ने गोंयच्या फेस्ता उपरांत समन्वय समिती नेमून खंय फुडलें पावल उखलतले. साश्टीची साळ न्हंय पुनर्जीवीत करपाचो विजयाचो प्लान. गोंयची जीवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन ऑफ गोवा इज म्हादय. सो ही म्हादय आज कॉम्प्रमायज जावन कोल्युजन करून कर्नाटका सरकारा कडेन ही म्हादयक विकतात आनी हातूंत प्रमोद सावंत सरकार इनवॉल्ड आहा. वॉटर मॅन ऑफ गोवा म्हणटा तो बाब राजेंद्र केरकार जो एंटायर म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचेर एक इंच ताका नॉलेज आहा अशे मनशाक हाडून गोंय राखपा खातीर जे लोक आपले जीवन लायनीन लायलां अशे सोशल एक्टिविस्ट गोंयचे जे आमचे पक्षाचेच म्हणून न्ही पूण गोंय राखपा खातीर फुडें आसात अशा लोकांक आमी इनवायट करून एक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर पयलो स्टेप मारला. ह्या स्टेपान अशें एक आमचें सारांश जाला, कन्क्लुजन जाला की आमी सगळ्यांनी एक जावन एक कोऑर्डिनेशन कमिटी काडप आनी ताका एक नांव दिवप आनी एक सारको फोकस्ड अप्रोच आमी घेवन फुडें वचप. हें करपाक टायम आसा पूण आमी गोंयचे सायबाचें फेस्त जावन इमिजिएटली आमी ही कमिटी अनावन्स करतले आनी आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन डिक्लेअर करतले. राजेंद्र केरकाराच्या आदारान साश्टीची साळ न्हंय पुनर्जीवीत करपाचो प्लान. साळ नदी रिवायव करपा खातीर आमी बाब राजेंद्र केरकाराचे एडवायस घेवन तांचे कडच्यान एक प्रोजेक्ट घेवन सरकारा कडेन हांव वचपाचो आहा. ताजे एडवायस घेवन आमी गोंयची साळ नदी जी साश्टीकारांची लायफ लायन जी आज एक गटर कशें जाल्लें आहा, एक सादें नालो कसो जाल्लो आहा, ती नदी येदी गटर जाता खाऱ्यावनार जाला तें ताजे खातीर रिवायवल करपा खातीर साळ नदीचें आमी ताजे एडवायस घेवपाचें आहा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. वर्स 2013 पर्र एका रेस्टॉरंटात नायजेरियनाक बडोवपाच्या केशींत 14 आरोपींक म्हापसा JMFC कोर्टान सोडले. ह्या दुबावितांचेर एका नायजेरियनाच्या खुनाचोय आरोप आसा. दोनूय प्रकरणांत 2 सुवातेर एकाच वेळार हे लोक कशे आसूंक शकता काय म्हूण तांच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट घालो. वळख परेडी वेळारय खंय तांकां कोणेच वळखूं ना. There were 2 cases registered by Mapsa police station with respect to the same incident. One was a case under 326 of IPC and the second case registered was a murder case under section 302 for committing murder of a Nigerian national as per the police. All the accused are innocent and are falsely implicated in both the cases by the police because the police could not catch the actual culprits. त्या केसीनी तांच्यांनी एकाच टायमार एकाच डेटीक सेम भुरगे 2 डिफरंट जाग्यांचेर दाखयले, 2 वाड्यांचेर. I also point out की टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड वॉज डन. नन ऑफ देम वर आयडेंटिफायड. कोणाकूच आयडेंटिफाय करूंक ना. ते म्हणटा मास्क घालून आयले, एकल्याकूय आयडेंटिफाय करूंक ना. आय विटनस आसा पळय तांच्यांनी कोणें आयडेंटिफाय करूंक ना. आनी सगळे इयर्से बेजिसाचेर फूल तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केले. सो कोर्टान म्हाजे आर्ग्युमेंट्स एप्रिशिएट केले. पणजे, ताळगांव, बांबोळे आनी म्हापशां ODP नोटिफाय केला. ड्राफ्ट प्लाना खातीर उक्तो केला. ते उपरांत हरकत आनी सुचोवण्या खातीर लोकां मुखार दवरतले म्हूण TCP मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. उदरगत रावपाक शकना. तज्ञाचो सल्लो घेवन सल्लागार नेमून उत्तर गोंय PDA अध्यक्ष जेनिफर मॉन्सेराताचे अध्यक्षते खाला काम तडीक व्हरतले म्हूण विश्वजीत उलयला. आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या त्या गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी आमचे पेंजीम ODP आनी तालिगांव ODP, बांबोलीम ODP, म्हापसा ODP आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेंजीम PDA मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात हेचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉयंट केले वयतले जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. आनी दीज ODPs ऑलरेडी ओपन ऑफ अ ड्राफ्ट आनी ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडें व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ODP आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन रेडी करून ओपन हें करपाची गरज आहा. कारण डेव्हलपमेंट थारू शकना आनी डेव्हलपमेंट एक ऑनगोईंग प्रोसेस आहा. आनी त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा
लोकांचे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पण हे सगळे विथ एक्सपर्ट एडवायस आनी विथ कन्सल्टंट आनी आमचे मॅडम जेनिफर मन्सराच्या नेतृत्वा सकयल हे सगळे गोष्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा, पणजी शहर आसा, त्याच बरोबर बांबोली, म्हापसा हे सगळे एरियाज व्हेरी वेल कवर्ड जातल्यो. गोंय सरकारान तारवट्यांचे पेन्शन आनी वेलफेअर स्किमीक 6 म्हयने मुजतवाड दिली म्हूण बीजेपीचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिक्सान सरकाराची तोखणाय केल्या. ही स्कीम परमनंट करची म्हूण ताणें मुख्यमंत्र्याक ट्वीट केलां. गोवा फॉरवर्डानय ही मागणी उखल्ली. सरकाराक तारवटींचे पडिल्ले ना. बीजेपी वाल्यांनी खंय काम केल्या उपरांत तोखणाय करची. I would like to appreciate the efforts of the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for ensuring that the Goa Seafarers Pension and Welfare Scheme is extended by another 6 months. However, it is my earnest appeal to the Goa government and the Goa Chief Minister to make the Goa Seafarers Pension and Welfare Scheme permanent. विजयान तीच गजाल उखलून सरकाराचेर फार जोखला. स्कीम परमनंट करची म्हूण खंय विधानसभेतूय विशय आयिल्लो. सरकारान आदी स्कीम परमनंट करची, मागीर बीजेपी वाल्यांनी तोखणाय करची. सरकार फक्त 6 म्हयन्या खातीर एक्सटेंड करता. हे 6 म्हयन्या खातीर स्टॉप गॅप एक्सटेंशन हें आमकां नाका आशिल्लें. आमी एक रिझोल्युशन पास केलें, ताच्या खातीर हांवें उलयलां एसेंब्लींत की परमनंट करा म्हणून. आनी परमनंट करतना सरकारान दाखोवन दिवचें की सरकाराक इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ दीस कम्युनिटी, द सीफेरर्स कम्युनिटी, टुवर्ड्स बाय डुईंग इनवर्ड रेमिटन्सीज एंड बुस्टिंग द लोकल इकॉनॉमी. हें सरकार कित्याक करना? आज जें कितें केलां तें फक्त तुमी एक्सटेंड केल्या आनी ओगीच मुख्यमंत्र्याचो जय जयकार करून कांय फायदो ना. पयलीं कर आनी मागीर आपल्या तांबडे म्हणून प्रेस करून दी. पयलींच प्रेस करून कितें घेता? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन आयोगा वरवीं करपाचे सरकाराचे भुमिकेक दोतोर शेखर साळकाराचो येवकार. मात सिस्टम कंप्युटरायज करपाचो सल्लोय ताणें दिला. मनीस आसता थंय भ्रश्टाचाराक वाव उरता. ताका लागून सिलेक्शन प्रक्रिया आनी परीक्षा 100% कंप्युटरायज केल्यार खरी ट्रान्सपरन्सी येतली म्हूण दोतोर उलयला. वन इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू रियलायज, हे करप्शन खंय जाता वेरेवर दर इज ह्युमन एरर आहा पळय, म्हणजे ह्युमन आसा जंय मनीस आसा थंय करप्शन हें आसतलेंच. पीपल मे टेक बेनिफीट ऑफ खंयसून बेनिफीट घेता, कशें घेता तें कांय कळपाचें ना. सो इफ म्हजें सजेशन आशिल्लें की हें जर करतात स्टाफ सिलेक्शन न्हय, देन यू शूड डू इन अ टोटली कंप्युटर बेस्ड सिलेक्शन. इफ डॉक्टर प्रमोद सावंत डज दीस न्हय, he will be remembered and as a lifelong in the visionary leader म्हणून all over India. Nobody has done this in the past. ताणे जर हे सक्सेसफुल केलें न्हय, he will be in the history आपलें नांव बरयतलो की the first chief minister to do everything in a black and white, in a systematic manner, in a computerized way म्हणून. सो सगळे हे बाहेर जो पैसे घेता, हे घेता, 10 लाख घेतले, 15 लाख घेतले, सगळे वतले खडाक करत. आनी हातून तुका लोकांक जे आमच्या MLA बिलेमेंक टायम मेळटलो टू डू अदर वर्क अदर दॅन हे फक्त जॉबांचे घेवन बसपाचें. GCAचो नवो अध्यक्ष विपुल फडके आड तो GCAचो सचिव आसतना 2 प्रकरणांत नव्या सचिवान चवकशी मागल्या. चवकशेक दोतोराचो येवकार, मात ती खंय समय मर्यादेत पुराय जावची. द प्रेझेंट प्रेसिडेंटाचेर इन्क्वायरी घाल्या सेक्रेटरीन. आय मस्ट रियली वेलकम इट, बट आय होप ती टायम बाउंड आसूंक जाय. अशी न्हय की ती इन्क्वायरी घाली आनी तूं आनी नेक्स्ट 3 वर्सां ती इन्क्वायरी तुमची चालू उरता. वन्स द इलेक्शन इज डिक्लेअर्ड, द फंड्स हॅव बीन गिवन टू द क्लब्स. दिस इज टोटली वायोलेटिंग ऑफ द टोटल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. अँड इफ दिस कम्स करेक्ट, then I think Vipul has no chance, but he has to step down immediately. ट्रेजरर ची सही नासतना प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरीनी पैसे काढल्या आनी बँकेन ते पैसे दिल्या. when the constitution is very clear, treasurer is a must. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पोन्ने गोंयचे सेंट कॅथरिनाचे फेस्त दबाज्यान जालें. से कॅथेड्रल ही मुखेल चर्च. आदल्या तेंपार पुर्तुगेज गोंयचेर जैत जोडलें म्हूण हें फेस्त करताले.
आता गोंयचो लोक सेंट कॅथरिनाच्या नांवान वायटाचेर बऱ्याचें जैत मेळोवपाच्या प्रसंगाची याद म्हूण हें फेस्त मनयतात. पॅरिस प्रिस्ट फादर रोझारियो ऑलिव्हेर फेस्ता विशीं उलयलो. आयज आमी बागीवन कातारीन अलेक्झांड्रियाची तिची परब समोर उक्ता. हे कॅथेड्रलाची आस्कारीन तिच्या दिसा पुर्तुगेजान जैत मेळ्ळे, पूण आमी तें जैत समोरूंक ना. आमी जैत समोर उक्ता तें वायटाचेर, देंवचाराचेर, ओनितीचेर, तेचेर जैत मेळोवंक आमी तिचो आदार मागता. आमकां आख्ख्या ओल्ड गोवान रावतल्यांक तशेंच आख्ख्या गोंयांत रावतल्यांक ही आस्कारीण कशी आमकां सांबाळटा आनी वायटांतली निवारता देखून आमी देवाक आर्गां दिता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.